इलेक्ट्रिक वाहन धनियांक अनुदान मेळपाचो मार्ग निमणे मेकळो जाला. इलेक्ट्रिक वाहन धनियांच्या बँक खात्यांत अनुदान घालतले वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. इलेक्ट्रिक गाडयां खातीर चार्जिंग स्टेशनाय बसोवपाचो निर्णय वीज खात्यान घेतला. फुडल्या 1-2 सप्तकांत हे विशीं निविदा काडटले अशेंय सुदीनाचें म्हणणें. मंगळारा पयल्या पावण्यार अनुदानाचे चॅक वांटले उपरांत मंत्री सुदीन उलयतालो. कोलान आमची जी एनर्जी तयार जाता ऑलमोस्ट से अबाउट 50% एनर्जी कोलान जाता. सो पोल्युशन जे जाता इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल आणि कोल. हे सगळ्यांकूय खबर आसा आनी त्या खातीरच ई व्हेकल बाजारात आयले. आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता. फर्स्ट टायम इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हे जी सबसिडी आसा ती वितरीत जाता. तुम्ही ताजो योग्य उपयोग करचो, योग्य तरेन तुमची व्हेकल मेंटेन करची. चार्जिंग स्टेशनाचोय आमी प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट केल्लो आसा. इन नेक्स्ट 2 weeks अ टेंडर वील बी फ्लोटेड फॉर चार्जिंग स्टेशन. आमकां आमचोय प्रॉब्लेम जाता की युनियन मिनिस्ट्री जे कितें आमकां दिता त्या प्रमाणे आमी वचचें पडटा. आनी त्या खातीर आमी आतां सेपरेट डिसिजन घेतलां की चार्जिंग स्टेशन आमचे गोंयकारांक मेळपा खातीर त्या खातीर आमी कितें करचें तेंय आमी पळोवपाक लागले. आनी तेंय येता ते 2 weekaंत ताजेरूय डिसिजन जातले आनी त्योय गोश्टी चालीक लागतले. आज म्हाका खूब आनंद जाता हे डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना. तुमकां परत एकदां ह्या दिवाळेचे शुभेच्छा दिता.